ह्या हो जो अंतर्गत रस्तो आसा नवीन वाडा थोडोसो विलंब जरी जाल्लो आसत जाल्यार जे रस्त्यांची डागडुजी आनी एक वॉटमिक्स डांबरीकरण करण्याचो प्रस्ताव प्रलंबीत जो आसलो तो आयज हांगासर पूर्णत्वाक येता हे पळोवन बरें दिसता। आनी संबंद गांवची समस्या ज्यो आसात त्यो वेळोवेळी फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण कार्यरत आसात। म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की मये मतदारसंघा खातीर विद्यमान सरकार हे एकदम सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पळयत आसात आनी मये मतदारसंघाच्या विकासा खातीर खरेंच एक झुकतें माप सरकारान दिल्लें आसा। त्या हातूंतल्यानूच आज खरें म्हटल्यार हो अंतर्गत रस्तो आनी आमी पळयतात की कितले कॉन्ट्रॅक्टराकूय कितले त्रास पडटात व्हेहिकल हाडपाक आनी हें करपाक। तरी आसतना हें करून PWDन हो प्रस्ताव मान्य करून हांगासर ह्या अंतर्गत रस्त्याचें बांदकाम किंवा वॉटमिक्स डांबरीकरण जें आसा तें पूर्णत्वाक व्हेल्लें आसा। PWD आनी संबंदीत खात्यांचे आभार मानतात आनी अशा हातूंतल्यान जे सहकार्य जनतेचें सहकार्य अशा कामाक मेळपाक जाय ते मेळत रावले जर जायत जाल्यार अनेक प्रकल्प अनेक कामां जी आसा ती फुडें वचपाक वेळ लागना। आनी अशा हातूंतल्यान हांव सगळ्या गांवचे लोक आमचे आसात सगळे वाड्यावयले आसात किंवा अन्य ज्या ज्या ठिकाणार हे प्रकल्प घेतले वयता थंय थंय सहकार्य मेळत आसा ताच्या बद्दल